नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। आता अंगणवाडीच्या भुरग्यांक टॅबाचेर जातली अक्षर वळख। 70तल्या अंगणवाड्यांक टॅबाचें वाटप। पर्यटकांक मया घेवन येवपा खातीर सुरू करतले बशी। आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें आश्वासन। दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राक दिली आनीक 3 डायलिसीस यंत्रां। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटाचे हस्तुकी जालें उक्तावण। कोटंबीचे पायपूल करात दुरुस्त। थळाव्या लोकांची मागणी। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। ग्रामीण वाठारांतल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें ह्या हेतान आता 70 वाठारांतल्या आंगणवाडी भुरग्यांक टॅबलेट वाटून डिजिटल माध्यमांतल्यान शिकोवपाचो निर्णय थळावो आमदार घेतलो। ह्या विशयाचेर फाटल्या वर्सा गोंय राज्यांतले महिला आनी बाल कल्याण विकास मंत्री विश्वजीत राणेन निर्णय घेतिल्लो। अंदू बिरेस्तारा, वाळपय आनी पर्या ह्या 2 मतदारसंघांतल्या अंगणवाडीक एकाच वेळार टॅबलेट वाटप केलें। तशेंच 70 मालांतल्यो 15 अंगणवाडी आता डिजिटल माध्यमांतल्यान चलतल्यो। आता आंगणवाडी भुरग्यांक डिजिटल स्वरूपाचें शिक्षण दितलें अशें विश्वजीत राणे सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयतना सांगलें। वेगळे तरेन आमी दिवपाची गरज आहा। फक्त श्रीमंत लोकांक एज्युकेशन आपल्या भुरग्यांक बऱ्या शाळेन दिता, पूण आयज आमच्या ल्हान भुरग्यांक, गांवांतली भुरगीं, म्युनिसिपालिटीची भुरगीं हेंकां आयज आतांच डेप्युटी डायरेक्टर म्हणटाले की आमच्या ह्या 70 हायेस्ट भुरगे अंगणवाडीन वयता आनी म्हणूनच चड भर आमी अंगणवाडीन दिल्ले आसा। आयज ह्या कंपनीच्या माध्यमांतल्यान डिजिटल अंगणवाडी तुमी पळयल्यार इंटरॅक्टीव स्टडीज कशे जाता। आयज गायन आमचे पदां जी आसता स्थानीक ट्रेडिशनल आमचे फोक सॉंग्स आसता, ह्यो सगळ्या गोष्टीचे तेंचे वेगळ्या तरेचे ओरिएंटेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आतांच सकाळी आमी जेन्ना चर्चा करतले ते म्हणटाले की 4 मॉड्यूल्स आहा, ते 4 मॉड्यूल्स तेजेर लोड केल्ले आसा। जे कितें शिक्षणाच्या क्षेत्रांत ते घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तुमी सगळे टीव्ही पळयता, तुमी जागृत आसा, तुमी पळयता की भुरग्यांचे विचार कशे आसता। आयज त्या भुरग्याक तुमी दाखयले की बाबा ए फॉर अल्फाबेट, पूण ते ए फॉर अल्फाबेट बरोबर 2-2, 3-3 सेंटेन्सां बी येता। मागीर तेजे एक वेगळ्या तरेचे विचार करपाची एक क्षमता आसता, तेका वेगळ्या तरेचे इंग्लिशीन काय कोंकणी भाशेन तेजे वेगळे तरेन तो ते उलोवंक शकता। आनी गांवांत जर गेल्यार आमची आई वडील त्या तरेन ते भुरग्यांक मार्गदर्शन करूंक शकना। सगळे आयज अंगणवाडी टिचराच्या हातीन आहा। जे कितें फावंडेशन ते तयार करता तेच फावंडेशन घेवन ते भुरगे फुडें वयतले। आनी म्हणूनच आयज CDPOचेर बी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। आयज आमचे डेप्युटी डायरेक्टर कडेन बसून आनी आमचे टिचर्स, कारण हे मॉड्यूल्स आमी जे केल्या हे मॉनिटरींग केले वयतले आनी आमी इवेल्युएट करतले प्रत्येक अंगणवाडीन। आनी एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की 70 गोंय राज्यान 125 अंगणवाडी जे आसा ते 125 अंगणवाडीनूच डिजिटल आमी केल्ले आसा, कारण आमी ते CSRच्या माध्यमांतल्यान केल्ले आसा। मयेच्या तळ्यांची उदरगत केल्या खरी, पूण हांगासर जाय तशे पर्यटक येनात। कोरोना उपरांत मये तळे पळोवपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो सामकोच देंवला। आता हो आंकडो वाडोवपा खातीर आमी काम करतले, मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलें। गेले 8 म्हयने जाले आतां जेन्ना आमी चार्ज घेतलो आमदार म्हणून, तेन्ना पयल्यान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हजे मनान जे ठरयल्लें ते मयम लेक डेवलप करपाक। आनी डेवलप जाल्लो हो स्पॉट स्टार्ट जावंक नासलो। म्हणजे फाटल्या सरकारान 2012 ते 17 पर्यंत त्या सरकारान चार्ज घेवन हो स्पॉट कंप्लिटली डेवलप केल्लो। आनी डेवलप जाल्या नंतर थोडेशे दीस कोविडाच्या काळान गेले आनी थंय टुरिस्ट बी बंद जाल्ले। आतां आमी चार्ज घेतल्या नंतर आमी GTDC कडेन वारंवार फॉलोअप करून हो एकदां स्पॉट चालू करपाक लागून तेंच्या कडेन हांवें खुबशे प्रयत्न केले। आनी आतां सांगपाची बरी गोश्ट म्हणजे कालूच 1-2 दिसां पयलीं हांगासर थंयसर एक मराठी फिल्माची शूटिंग स्टार्ट जाल्ली आसा। हेजे वरसून म्हाका अशें दिसता की जे एज अ टुरिस्ट स्पॉट म्हणून जंय जावपाक जाय काम
ते ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ले आहा. आतां फूल फ्लॅज आमी ट्युरिस्ट व्हरपाक इनलँड ट्युरिस्ट व्हरपाक बशी स्टार्ट करचे. कोटंबी गांवठण हांगाचो पांय पूल खूब धोकादायक जाल्लो आसा. हो खूब पोरनो पूल आशिल्ल्यान तो वायट स्थितींत आसा आनी ताची कांयच देखरेख जावंक ना. तशेंच जड गाडयो ह्या पुला वयल्यान वतात. ते खातीर संबंदीत विभागान हाचेर बेगीनूच लक्ष घालून ताचेर उपाय काडचो वा सायन बोर्ड लावचे अशें थोड्यावांची मागणी आसा. दर्यादेग वाठारांत चलपी बेकायदेशीर घडणुकांक पुलीसच जापसालदार आसात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आरोप केला. शेकांक लेगीत 10 मेरेनूच परवानगी दिल्या. आतां 10 उपरांत कितें चलता ताचेर पुलिशेन कारवाय करपाक जाय. पुलिसय कमी आसात. मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेवन हे सगळे प्रस्न मांडपाचो आसा अशें रोहनान सांगलें. As per the Sound Act, we have to close by 10 o'clock. Major parties बाकीचे परमिशन्स घेतात आणि एज पर दॅट लिगल इज फायन. सध्या परमिशन्स दिना आसतना कोस्टल बेल्टर लॉट ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग. म्हाका दिसता पुलीस हॅव टू एक्चुअली पुट द एनफोर्समेंट रायट. आतां आमी शेक्स सुद्दां आमी जे दिल्या तांकां टायम दाद दिल्लो आसा. ताजे मेरेन करूंक शकना. सो वी कॅनॉट टॉक समथींग वीथ द कोर्ट इज गिवन डिरेक्ट. घेवचीच पडटा. पुलीस एनफोर्समेंट इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी म्हणून कालूच सांगला. एंड स्पेशली ऑन द बेल्ट वे इलिगल अजून चालू आसा. हॉकर्स इलिगल, ते मसाज दिवपी ते इलिगल, टाउटिंग सारखे इलिगल रायडिंग. हाफ ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री इज फिनिश्ड बाय दिस इलिगल टाउट्स. एंड आय बीन रेजिंग माय वॉयस एंड आय बीन टेलिंग दॅट पुलीस नीड टू पुट द एक्ट रायट. पुलीस आमकां कमी आसा. DGP कडेन पयर उलयलो हांव की म्हाका मनीस दी. नाव देर आर पुलीस ऑल्सो हॅविंग देर ओन प्रॉब्लम्स इज वॉट DGP हॅज कन्वेड. So we are waiting for the Chief Minister's meeting to happen and get the things right. पूण जे पुलीस आसा तांणी इफेक्टिवली काम केलें जाल्यार सुद्दां खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटा. आनी आज जे सगळें चल्लां, तूं लेट नायट म्युजीक म्हणटा, इलिगल बाकी चल्लां, हे पुलिसेचें काम आनी ताज्या खातीर वी डोंट हॅव द पावर्स. पूण शेवटी पेपरार तुमी काडटा की ट्युरिजमान अशें चल्लां. पुलिसेक दात नाशिल्ले. वी प्रोमोलगेटेड ऑर्डर एंड गिव देम की बाबा ह्या ऑर्डरी प्रमाणे काम करा. सेक्शन 188 आमी लायव्ह करून दिले. चला वापरात आनी एटलीस्ट इलिगॅलिटीज बंद करा. And I think it's time for police to act. Otherwise, I think we will do certain things which will embarrass the police also tomorrow. You mean to say? I am not happy with the way police are doing their work. We have been talking continuously to them, and we need the right people doing the right things in the right locations. जो कोस्टल बेल्ट आसा तुम्ही आज वचून पळयात. डेली सोशल मिडियाचेर व्हिडिओज ग्राफिक्स जे चालू आसात, बाकीचे आसात, एवरीथिंग टुरिजमाक ब्लेम येता. काम पुलिसेचें मरे. And I think police has to act on this. मागोय म्हणून we have requested Chief Minister to call for a joint meeting to sort these issues out. Kidak the police have to understand कि we need to get into a very clear thing that tourism survives. नाल्यार बारीक किस्मणां for police if they are doing for their own basic interest or whatever it is, then it will be tough for tourism to survive. म्हापशेच्या तार न्हंयेंत रानटी वेल तशेंच कोयर उडोवपाचें प्रमाण वाडलां. बिरेस्तारा जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी हळडोणचे आमदार कालूस फेरेरा हांणी ह्या न्हंयेची पळोवणी केली. ह्या वेळार तार न्हंयेंत व्हड प्रमाणांत प्रदूषण जाल्ल्याचें दिश्टी पडलें. ह्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी लोकांनी घाणयारें उदक न्हंयेंत सोडचें न्हय अशें म्हणलां. हळडोण मतदारसंघातली पडीक शेतां परत पिकावळी वरवीं हाडपाक लेगीत जलस्रोत खातें काम करतले अशी माहिती सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. तशेंच न्हंयेंत जाल्ली रानवटी वेल काडपाचें काम एप्रील मेरेन पुराय करतले अशी माहिती हळडोणचे आमदार कालूस फेरेरा हांणी दिल्या. न्हंयचे हे जे ग्रोथ जे आसा पळय ग्रीन ग्रोथ हे आमी मदीं अटेम्प्ट केलो काडपाक. आतां एक परत एकदां पळोवया की कशे पद्दतीन कित्याक ते वचपाक जाय. इट शूड गो ऑन परमनंट लायन्स. ताका कितें टॅक्निकल थोडेशें काम करचें पडटा अशें दिसता म्हाका. कॅमिकल अशें म्हणना हांव, पूण कितें तरी टॅक्नोलॉजी घेवन आमकां चोवचें पडटलें कितें ही ग्रोथ परत जायना अशी. हांव सकयल बारीकसाणेन पळयतालो युअर दॅट मोयरा रिवर डावन द स्ट्रीम देर इज नो ग्रोथ ऑफ दिस टायप. No, but it's floating. No, it may be floating, but it's not much. Maybe because of high salinity over there. So salinity आज थिंगा येयना. आमकां म्हाका दिसता मायंड एप्लाय करचें पडटलें की कशे पद्दतीन ही येयना परत. कारण तेजे बी आसता पळय न्ही, हे बी उदकाक आनी जमनी खंय आसतलें ते आमच्यांनी सोदून काडून जावचें ना. कारण बी जे आसता पळय न्ही इट गेट्स स्प्रेड ऑल ओवर.
आनी त्यामुळे ताका परत कोंब येवन ते वाडटा. सो ते न जावचें म्हणून म्हाका दिसता की आमकां थोडेशे सायंटिस्ट बी तांचे थोडे एडवायस घेवचो पडटलो आनी अकॉर्डिंगली आमकां ही तार रिवर किंवा म्हापसा रिवर ते निगूत करपा संबंधी निवळ दवरपाक. टूर बॉन शेतान सगळे वचोन आय एम थँक हिम व्हेरी मच की तो आयलो. ही वॉज इवन मोर फिट देन मी वॉकिंग अराउंड अँड सगळे पळयले त्यांनी अँड ही हॅज गिवन अश्युरन्स कितले बाय मार्च एप्रिल दॅट वर्क वील बी डन. सो आय एम व्हेरी हॅपी व्हेरी ग्रेटफूल. आमी शेतकार पासून तेय हॅपी आशिल्ले खूश जाले आनी थोडे काम सांगले आमी दाखयले ते जोरी पासून उस्कोय पासून गेले थिंगा ते पोंड आहा ते साफ करपाक. सो आय थिंक वी वील हॅव अ गुड बिगिनींग अँड दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. शेती प्रधान मया भितर शेतांची पिकावळ व्हड प्रमाणात जाता पूण दर्यांतले खारे उदक बांदात आयिल्ल्यान ही शेतां इबाडटात. ते खातीर बांदाचे घट्ट आसप गरजेचें. सोडण, नार्वे, मये अशे 3 बांद सरकारान मंजूर केल्यात. सुमार 10 कोटींचे हे काम 2 वर्सां भितर पुराय जातलें अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलां. खाऱ्या उदकाचे दर्याचे फाटे हे शेतांक जॉयंट आहा पूण ते बांद बरे आसात हे गरजेचे आसता. आनी हे बांद जर खंय तरी खावटी पडली फुटली जाल्यार ते उदक मागीर खारें उदक भितर वयता आनी फील्ड डिस्ट्रॉय जाता म्हणजे त्या मागीर पिकोवपाक शकता. म्हणून हे बांद घट करपाचें काम प्रामुख्यान आमी घेतलेलें आसा. आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ह्या 4 ते 5 म्हयन्याच्या कालावधींत हांवें 3 सरकारा कडसून बांद मंजूर करून हाडलेले आसा. एक सोडण आनी एक नारव्या एक मया. हे 3 जवळ जवळ 10 कोटीचे हे काम आतां रिसंटली आमी स्टार्ट करपाचें आसा. गोवा समग्र शिक्षा अभियाना वरवीं नादोड्या रेवड्याच्या सरकारी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक खासा फूड अँड बेवरेजे विशीं प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉकटेल्स कशे तयार करप हे विशीं प्रात्यक्षिकां दाखयली. विद्यार्थी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांत आपलो फुडार कसो करूंक शकता ताका खंयची संद आसा हे विशीं ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. The best thing is always measure your things. So now this thing, anyone knows what this is? Jigger, yes. It also known as jigger, peg measure. Okay. So now this side is the 30 mm side. This is the 60 mm side. Yeah. And the main thing behind balance is if you measure things. Yeah. So now I'm adding around 15 ml of lime juice in this. Add a little bit of sugar syrup. I made it at home. Again, you can make it at home. It's very easy to make. So you don't have to keep on stirring your drink until the sugar dissolves. Yes. So you make a bit of sugar syrup. Around 150 ml of mango juice that used. And also a very nicest thing you can do to understand if it's going better or not. So always stir this first before shaking it and have understand the taste. Okay. So this is the only step where you can add something which is missing. Lastly, the lime juice become too much. So this is okay. That's it. Around 5 ml. So by balancing it. What's this now? So I'm being one of you guys. And what this stands for? And what this is? Yes. This time, put it inside. Then we add some ice. This, and we do like this. Na, Dora, Dora, na, Dora. Hey. 7th standard because my brother is a bartender, now he's a barman. गोंय
हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो भाज्यांचो खप दिसान दीस वाडतच आसा अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या। पयल्या दिसाक 70 ते 80 टन भाज्यांचो खप जातालो, आता हो 110 ते 120 टन इतले मेरेन पावला। ताजी तशेंच बऱ्या दर्जाच्या भाज्ये सयत गांवठी भाज्यो विकपाक दवरिल्ल्यान हो बदल जाला। गोंयच्या शेतकारांची भाज्यांची पिकावळ विकत घेवन शेतकारांक उत्पन्न मेळोवन दिवपाक महामंडळान सुरू केला। शेतकारां कडल्यान लेगीत महामंडळाक बरो प्रतिसाद मेळटा अशें तांणी सांगलें। हॉर्टिकल्चराचो आउटलेट आसा ह्या 4 दिसां पयलीं आमकां हायेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर 1 लाखाच्या वयर सेल पर डे हांगासर जाल्लो। म्हणजे हो सेल जावपाक कारण कितें? द वे वी आर ब्रिंगींग द वेजिटेबल्स फ्रॉम बेलगांव, द क्वॉलिटी जी इम्प्रूव जाल्ली आहा, फ्रेश वेजिटेबल विथ अ गुड रेट, ताका लागून लोक आयज आमचे कडेन एट्रॅक्ट जाल्ले आहा आनी आमची सगळ्यान लोवेस्ट रेट आहा आनी गुड क्वॉलिटी ऑफ वेजिटेबल आमी हांगा सप्लाय करता। म्हणून हो सेल आयज कन्सिस्टन्सली आमी सेल अप टू 1 लाख रुपीज जाता, नियर बाय 1 लाख हे एका आउटलेटाचेर। तशेंच ऑल ओवर द गोंयांत जे आमचे आतां 800-850 आउटलेट चलता त्या सद्या सगळ्यांच्या आउटलेटांचेर आमचे वेंडर्स आहा न्हू ते गुड क्वॉलिटी ऑफ वेजिटेबल रिसीव करता। ओके, म्हणून ताका लागून आमचो सेल सुद्दां आसा इन टर्म्स ऑफ टनेज। जो आमी चार्ज घेतलो तेन्ना इट वॉज अराउंड 70 to 80 टन्स पर डे आनी आयज 110-120 पर्यंत जाल्लो। सो ऑलमोस्ट 30च्या वयर टन वाडला न्हू, ऑलमोस्ट 50 टन्स पर डे वाडलेलो आसा। आनी दुसरें म्हणल्यार भाजीचो प्रोक्युरमेंट वाडलेलो आसा तुमचो कितें? आमी वी आर प्रमोटींग अवर गोवन्स फार्मर्स लोकल, कित्याक तेंच्यांनी जी भाजी पिकोवपाचो जो तेंचो बिजनेस आसा तो वाडोवचो आनी आमकां भाजी ती दिवची। आनी आमच्या गोंय सरकाराचोय बी प्रयत्न आसा जी भाजी आमी हांगासर पिकयता ती आमच्या आउटलेटाचेर आमचे गाड्यांचेर तेंच्यांनी ती विकून तांकां पयशे मेळपाचे अशा तरेचें प्लॅनिंग सरकार तांकां हेल्प करीत आसा। दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्रातल्या डायलिसीस विभागांत आता आनीक 3 नवीन यंत्रांची भर पडल्या। बिरेस्तारा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी ह्या यंत्राचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार भलायकी खात्याचे उपसंचालक दोतोर रुपा, भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकार, किडनी तज्ञ दोतोर शीतल लेंगडे आनी हेर अधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आनी पंच हाजीर आशिल्ले। ह्या अतिरिक्त यंत्राक लागून दर दिसा 18 ते 20 ज्यादा दुयेंतींचेर उपचार करपाक मेळटले। ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्ले खातीर आमदारान सरकाराक धन्यवाद दिले। प्रयत्नांनी आनी आयज ह्या हो किडनी डायलिसीस सिस्टम हांगासर एक्सपान्शन जाता मोठी खुशी भोगता। हांव पयले प्रथम गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे आभार मानता आनी चडांत चड आभार मानता आमचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्या अथक आनी बऱ्या पुढाकारान हे आयज आमी सर्वीस आयज हांगासर चालू करूं शकले, एक्सपान्शन करूं शकले। आमच्या कडेन ह्या हॉस्पिटलान 4 बेडी आसल्यो, 4 बेडीचेर लोक हांगासर आयज दुर्दैवान पेशंट वाडत आसात आनी ह्या भागांतल्या पेशंटांक वाळपय किंवा CMCन डायलिसीस ट्रिटमेंट घेवपाक वयचें पडटालें। ही समस्या आमी जाणून घेतल्या नंतर आमी डॉक्टरां कडेन सल्ला मसलत केलो आनी हो प्रपोजल माननीय आरोग्य मंत्र्यांकडे प्रस्ताव मांडलो आनी आरोग्य मंत्र्यान आमकां हेजेर त्वरीत जे हेल्प केले ताका लागून हांव सगळ्या जनतेच्या वतीन त्यांचे चडांत चड आभार मानता। कोरगांवच्या भूमिका जात्रेक गोबी मंचुरियनाचे 9 स्टॉल अन्न आनी वखदा प्रशासन वा थळाव्या पंचायती कडल्यान कसलीच परवानगी घेनासतना फेरयेत घाल्ले। देखून अन्न आनी वखदा प्रशासनाक हाची म्हायती मेळटाच अन्न सुरक्षा अधिकारी योगिता शिरसाट हांच्या पंगडान स्टॉलाची तपासणी केली तेन्ना FDA परवान्या बगर 9 गोबी मंचुरियन स्टॉल्स चलतात अशें दिसून आयले। उपरांत हे 9 गोबी मंचुरियन स्टॉल्स आनी 2 भेळपुरीचे गाडे ताबडतोब बंद उडयले। थळाव्या पंचायतीकूय हे विशीं अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली।
19व्या युवा महोत्सवाचो बिरेस्तारा व्हडा दबाज्यान समारोप जालो। तरणाट्याच्या कलागुणांक वाव दिवपी हो महोत्सव खेळा आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्लो। समारोप सुवाळ्याक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर, खेळा खात्याची उपसंचालक जेनिफर गॉन्साल्वीस आनी सहाय्यक संचालक किशोर पवार हांचो आस्पाव आशिल्लो। हंड्रून पुलिशेन ड्रग्स विरोधी कारवाये खाला निलेश कश्यपाक अटक केल्या आनी ताचे कडल्यान 70,000चे LSD पेपर्स जप्त केल्यात। ही कारवाय पुलिसांनी काल दनपरा केली। हंड्रुण्या डिप्स ऑन प्रीमियम हॉटेला कुशीक ड्रग्स विकपा खातीर दुबावीत आयिल्लो तेन्ना ताका पुलिसांनी धरलो। त्या वेळार ताचे कडेन 70,000चे 0.7 ग्राम LSD पेपर्स हो ड्रग्स सापडलो। गुळे वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली। ह्या ड्रग्जा सयत दुबाविता कडेन GA11C5582 ह्या क्रमांकाची स्कूटर जप्त केली। आयज एक आमी अंजुना नार्कोटीक रेड कंडक्ट करून एक निलेश कश्यप एज 24 इयर्स रेजिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश प्रेजेंटली हांगा तो अंजुना वाठारांत रावतालो भाड्या रुमान ताका अरेस्ट करून डिटेन करून ताजे कडल्यान आमकां ताजी पॉजेशनांतल्यान आमकां 0.07 ग्राम्स LSD पेपर्स मेळ्ळे आसा वर्थ ₹70,000। सो ती रेड कंडक्ट करून ताका आमी सद्या अरेस्ट केला आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन इंट्रोगेशन ताका चालू आसा। वास्को भाजीपालो मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो। मुरगांव पालिका आमकां त्रास करता, आमकां स्थिर जागो सांगचो, तातूंतच आमी समाधान जावन बसतले म्हूण ह्या कामगारांची कावन्सिला कडेन मागणी आसा। आमचो डिमांड असो आशिल्लो की आमकां दुकानाचे भायर तुमी लायन मारून दिया, त्या लायनीच्या भायर आमी बसना, एक जालें। आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो कमीत कमी 4-5 लाखाचो माल भरून येयला हे 3 दीस जाले। आमी कितें म्हणटा, आमचो जो माल भरून येयला पळय न्हू, तो माल तुमी फायन मारात, आमचो तो माल सोडात, तुमी दवरून आश्रमान व्हरून फुकट दिवं नाका। तुमी जर दिता आश्रमान तुमचे कलरचे पैसे करा, तुम्ही दिया, तुमचे नाव करा, तो आमचो माल वतली उबारून वता 4-5 लाखाचो आनी अनाथ आश्रमां वाडटा, हे चुकीची गोष्ट। आमी मग टॅक्स फारीक करता, म्युन्सिपल टॅक्स फारीक करता, आमी इन्कम टॅक्स फारीक करता, सगळें करता। आनी वो एमएच पासिंग गाडी येता आनी कांयच ना, गव्हर्मेंटाक बेनिफीट कांयच ना। आमी इतली बेनिफीट दिवन गव्हर्मेंटाक बोले आमकां त्रास करता आनी आमची जो कोथमीर, पालक, मेथी भितर घालून कपपाची न्हू, हो मातसो भायर धोजत पडटा, ताका वारें लागूं जाय, ताका वारें लागला उपरांत ती भाजीपालो बरो उरता। त्या खातीर आमी ताका मागले CP कडेन की आमकां तूं 1 मिटर भायर लायन मारून दी, ते फक्त आमकां ती कोथमीर, पालक, मेथी लावपाक खातीर। आतां तेंच्यांनी सांगलां की फाल्यां यो आमी बसून 4:30 उलोवया, आमचे कमिटीचे 5 जाण मेळून या, उलय सांगलां। आतां पळया कितें जाता तें डिमांड कितें लायन मान दी म्हणल्यार आमचे तेजे सजेशन घेतले आनी आमी बसतले, आमचे कावन्सिलर बसून आमचे स्टाफ बी बसून आमी तेजेर उलयतले आनी ताका मागीर ताका कितें तेजें सोल्युशन काडटले। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात। पळयत रावात गोमंतक TV।